नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो. कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे कॉन्क्रीट कापून निवळ करपाचे काम सुरू. मशिनरी पावली, कुडी पावल्यो 25 वयर. बिल्डर अजूनही फरारी. पालिका इंजिनियराक मेळ्ळो जामीन. सरकाराचे मजत कार्याचे 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार. हेल्पलायनीचेर फोन मारल्यार मेळना सारकी माहिती. प्रशासनाचेर स्वतः मुख्यमंत्रीच बेजार. गोंय विधानसभेचे भांगरा महोत्सवी वर्स सोंपलें. लोकसभेची सभापती मीरा कुमाराची परबी. आमदारांनी पॉझिटिव्ह जावचे. राणे मुख्यमंत्र्याची सध्याच्या आमदारांचेर टिका. आयतारची नरेंद्र मोदीची महासभा. भाजपाक लोकसभा वेंचणुकेची सेमीफायनल. लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा लोकांचो प्रचंड प्रतिसाद. लोक तेंकतलो 1.5 लाखांत. पेडणे पालिकेच्या गार्डनाची परिस्थिती साप्प बाबत. 50 ते 60 लाख मोडून गार्डन केला उबें. मात कारंजी लायटी पडले बंद. खांबे कळमेले. झाडां सुकली. गार्डनाक ना वाली. खबर विस्तारान. काणकोणाक कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे कॉन्क्रीट कापून कुडी काडपाक सुरवात केल्या. आता मेरेन वट्ट 25 काडल्यात. आनीक 2 कुडी ढिगाऱ्या पावत दिसतात. कडेच्या कोसळपाक तेकेले बिल्डिंगाक धक्को लायनासतना काम चल्लां. कॉन्क्रीट निवळ करपाची मशिनरी मुंबय सावन बिरेस्तारा सकाळीं पावली. इतले मजगतीं बिरेस्तारा म्युनिसिपल इंजिनियर अशांक गांवकाराक मडगांवच्या कोर्टान अटकपूर्व जामीन दिलो. मात बिल्डर अजूनही पुलिसाच्या हाताक लागना. काणकोणच्या कोसळिल्ल्या बिल्डिंगेचे ढिगाऱ्या पोंच्यान कुडी काडपाचें काम आतां फास्ट जातलें. कॉन्क्रीट कापून निवळ करपाची मशिनरी बिरेस्तारा मुंबय सावन निमणे पावली. ही खासा व्हायब्रेशन फ्री कॉन्क्रीट कटिंग मशिनरी. ढिगारे कापून कुशीक काडपाचें काम बिरेस्तारा दनपारा सावन सुरू जालें. सुवाती वयल्यान आतां मेरेन 25 जाणांच्यो कुडी काडल्यात. बिरेस्तारा स्लॅब कुशीक काडटना 2 जाणांच्यो कुडी ढिगाऱ्या पोंदा दिसल्यो. अधिकारी म्हणटात आनीकय कुडी मेळपाची शक्यताय आसा. ज्या गोष्टीची आवश्यकता आशिल्ली ते डेमोलिशिंग स्क्वॉडाचे मोटे एंड एसोसिएट्स हांचे जे वॉल्वो मशीन आसा 12.5 मीटर हायट ते आज हांगा 12 वरांचेर हांगा पावले. आनी त्यानंतर आमी आमचो जो सबंद बार चार्ट आसा तो फिक्स केलो. आतां आमकां 2 प्रेतां मेळिल्लीं आसा. ह्या शिवाय थंय 2 प्रेतां दिसता ताच्या सकयल आनी प्रेतां आसता. आमी अशें डिसिजन घेतलां की इमिजिएट आतां हें मशीन वापरून जे NDRFचे जवान आनी आमचे जे फायर सर्विसीचे जवान आसा इतले बेगीन आमी बिल्डींग मोडपाक तयारी करूं ना. बिल्डींग मोडपाची तयारी सांजची जातली. जो पर्यंत सगळीं प्रेतां आमच्या हातांत मेळटली त्या नंतरूच बिल्डिंगेक आमी हात घालतले. इतले मजगतीं बिरेस्तारा मडगांवच्या कोर्टान म्युनिसिपल इंजिनियर अशांक गांवकाराक अटकपूर्व जामीन दिलो. बुधवाराक कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसायाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांवच्या कोर्टान भायर मारिल्लो. विश्वास देसायाचो जामीन अर्ज आनी उपनगर नियोजक प्रकाश बांदोडकराच्या जामीनाचेर 12 जानेराक निर्णय येतलो. आगोंदाचो पंच सपनेश देसायान कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसायाचो वेव्हार वयर काडलो. विश्वास देसाय म्हणटा का आतां कोस्टल बिल्डर हो आनी हे मोडून पडली बिल्डींग तितून तेणी कांयच उजार केलें ना. काम तितून खडी घातली ना, कस घातली ना आनी सगळीं मोडून पडून अमके लोक मेला. हे सगळे लोकां तरी खबर आसा आनी काणकोणकारांक खबर आसा आनी भायल्या आसा. आख्ख्या देशांत हें गाजता प्रकरण. आनी तेका JSIDCन तेका 1.5 कोट्याचें हायस्कुलान रिपेर करपाचें काम दिल्लें आसा. आनी तेंच तेणी ताबडतोब बंद करचें. कारण हेतून तेणी कांयच घातलें ना जाल्यार तो थिंग म्हण कितें काम करतलो. सद्या गव्हर्मेंटाक हुस्तार तो आतां हें कांयच काम करना. कस म्हणटा कोण सांगतालो म्हाका तो दर्या कसान उजार करता म्हणून हायस्कुलांनी. आनी भुरग्यां आमगेलीं भितर बसतात हायस्कुलांनी आनी हायस्कूल रिपेर कशें करून करतलो. कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे कडेक 2-3 बिल्डिंगो बागोवन रावल्यात. केन्नाय कोसळपाक शकतात. तांचेर अजून कांयच निर्णय जावंक ना. तांकां धक्को लायनासतना हें काम चल्लां. त्यो केन्ना मोडपाच्यो तें तज्ञाच्या रिपोर्टा वयल्यानूच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
काणकोणचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो सध्या डिझास्टर जाला. पुलिसांनी दिल्ल्या हेल्पलायनीचेर फोन केल्यार शेणिल्ल्या मनशाची म्हायती मेळना. ते काणकोण पुलिसांचो फोन दितात. थंय फोन केल्यार कॉल फेल येता. एके वटेन मुख्यमंत्री म्हणटा मोडूंक तेकिल्ल्यो बिल्डिंगो 48 वरांत मोडटले. उपजिल्लोधिकारी म्हणटा मशिनरी आयली म्हणून जायना. तज्ञाचो रिपोर्ट येतकीच पळोवया. शेणिल्ल्या लोकांच्या लागींच्यांक म्हायती दितले जाल्यार मेल्ल्यांची सोडून आनी कसलीच म्हायती ना. काणकोण दुर्घटना प्रकरणात सगळो बोवाळ चालू आसा. सरकार आनी आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणा मदीं कसलोच ताळमेळ ना. पडिल्ल्या बिल्डिंगेक लागून आशिल्ल्यो हेर 3 बिल्डिंगो मोडटले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें. जाल्यार तसो कांयच निर्णय जावंक ना अशें उपजिल्लोधिकारी म्हणटा. सगळ्यांक आपण वील टेक डिसिजन अँड डिमॉलिश दॅट अदर बिल्डिंग. आय थिंक दॅट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. पुश दॅट बिल्डिंग डावन. 2 बिल्डिंग डेमोलिश करतले अशें म्हणून कितें? Actually, the structural stability assessment is that process is not completed. The moment that technical experts' advice comes to the government, we will take appropriate measures after the particular report only. तो कलेक्टर कितें सांगतलो ताका? हांव स्वता थंय उबो रावला न्ही. कितें करप आनी कशें करप हें सुद्दां कोणाक खबर ना. मशिनां हांवें हाडूंक लायल्या. आय गॉट एवरी वन डावन द लायन. आय फावंड आउट, टू बी फ्रँक, टू माय sort of pain, that there was no leadership on the site. That is why Chief Minister had to stand for. It's a shame that I had to stand there for 6 hours because I was not very confident that the other team will take over. Disaster team will take over. काणकोण दुर्घटनेविशीं लोकांक म्हायती दिवपा खातीर सरकारान हेल्पलायन जाहीर केल्या. आमी ह्या नंबराचेर फोन केलो तेन्ना बेपत्ता आशिल्ल्या लोकांविशीं कांयच खबर ना अशी जाप मेळ्ळी. हमारे पास जो नाम है 25 की संख्या है. हाँ. लेकिन उसमें आप जो बोल रहे हैं वो नाम नहीं है. अपना कानकोन का पुलिस स्टेशन है. हाँ. उनका नंबर दे देता हूँ मैं आपको. हाँ. उनसे बात कर लेना और आगे पूछ लेना. 0832 26 33 357. काणकोण पुलीस स्टेशनाक फोन लायल्यार तांचो फोनच बंद आसा. बिल्डिंगे पोंदा सांपडिल्ल्या लोकांविशीं सरकारा कडल्यान कांयच म्हायती मेळना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विधानसभेचें भांगरा महोत्सवी वर्स सोंपलें. कला अकादमींतल्या सुवाळ्यांत पयले 4 आमदार, आज मेरेनची 9 बायल आमदार आनी बायल खासदाराचो लोकसभेचे सभापती मिरा कुमारान सत्कार केलो आनी कोंकणींतल्यान गोंयकारांक परबीय दिली. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन सभापतीची जाल्यार मुख्यमंत्री पर्रीकारान राणेची तुस्त करून पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दाखयलो. विधानसभेत आमदारांनी कॅमेरा परस अभ्यासाचेर लक्ष दिवचें अशें मुख्यमंत्री आनी सभापतीचें म्हणणें. Your erstwhile Chief Minister Srimati Shashi Kala Kakotkar and the first woman member of your Legislative Assembly, Srimati Urmila Lima Letao, remain symbols of women empowerment. गोयचे नाव वट करून ल्हान जाले महान. वळखणीची देवळा जाली लांबण दिवे प्राण. रक्ताचे तेल करून रात जागयली. संसाराची शांत करून तान भगयली. धाय दिगो गायता ताचे फायचे यशोगान. Parliament, I filed hardly any discussions and serious concerns can be raised about many legislations for having not really debated properly. Who is to be blamed is not my issue. Quality of legislators, particularly with the TV media focusing on the MLAs and MP, I think populistic aspect and more focus is the criteria rather than in-depth study which should be part of the legislation. In fact, I have been instrumental in raising many issues. लोकप्रिय कायदे करप, लोकप्रिय भाशणां करप, लोकप्रिय कामकाज करप हें सोपें आसता. पण लोकहिताचे कायदे करप आणि लोकप्रिय हिता खातीर वावरप हें वेगळें आसता. And try to empower our better halves in this country. There is a movement for reservation for women's 1/3 reservations. I do not know, it should go through in times to come.
only very few claps. Men are not clapping. The legislature plays a crucial role in the process of governance in the state. It is through this powerful forum that the people of the state are able to articulate and realize their needs and aspirations, ventilate their genuine grievances, and also redress their problems. As the supreme representative body of the people of the state, the Legislative Assembly has a great responsibility in the affairs of the state and is a vehicle that fulfills the democratic aspirations of the people. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.